थिंगा दोरो पानी कालो आमकां म्हणल्यार आतां पयलींचे सगळे भाजी रानाची भाजयो सगळे ते आतां एक बाजारान मेळटा म्हण त्यो अशें आमकां नाका जाला पयलींच्यो आमची गांवठी भाजी आतां बाजारांनी विकती हाडटा भाजी आनी कितें फास्ट फुडार वचून खाता तें आमकां बरें लागता आनी आमची पयलींच्या भाजयेची आमची संवय मोडला आनी ती आमी रांदपाक सुद्दां करना म्हण तेका लागून आमी आयज प्रोग्रामान तें दवरया अशें म्हणून दवरलें आनी तें आमकां टिकून उरपाक जाय अशें म्हणून तें आमी केलें आनी तें उरपाक जाय अशें बरें पयलींचें आमचें तें हेल्थाकूय बरें आसलेलें आतां बाजाराचें खावन फास्ट फूड खावन हेल्थ आमगेलें हेल्थाक वेगवेगळे दुयेंसां जाता तेका लागून आमचे पयलींचें सगळी खाण भाजी कितें आसलें पळय आमचें करताले तें आमी पिकयताले तें बरें आमच्या जिवाकूच तें बरें आनी गेले एक वर्स जालें आमी करिताले की आमच्या गांवांतल्यो वेगवेगळ्यो भाजयो आमकां आमचें तेजें म्हत्व खबर ना आमी हांव परत खंयच्याय भाशेन तेंच सांगता आमी बाजारांत वयता टमाट बटाट आनी केबेज फ्लावर हें हाडून खाता पूण आमची जी भाजी आसा ती कॅमिकल फ्री आसा ते कॅमिकल ना पेस्टिसायड ना आनी ऑर्गेनीक म्हणपाक हरकत ना ती आमी खावपाक फाटीं जाता आमी बर्गर पिझ्झा आनी हें सगळें खाता तें आमी सडलेलें खाण खाता पूण आमचे कडेन ताजें तोवाचें जें खाण आसा तें आमी खावपाक सोदना ह्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी गेले एक वर्सभर तेजी तयारी करता हांव सांगता आमची मनस्विनी प्रभुणे आसा गोमंतक जे आमचे पेपर आसा तेजी कनिश्का ग्रूप आसा हेच्या माध्यमांतल्यान आमी गेली वर्सभर मिटींग चालू आसल्यो आमी वेगवेगळे गांवां युवकच्या माध्यमांतल्यान आमी पत्रकारिता करपाचें ठरयिल्लें आमचे विधानसभा आमकां हातभार लायतालो आनी त्या माध्यमांतल्यान आमी आयज आमचे रानभाज्याचें प्रदर्शन हाडलें आसा तेजें आतां व्हिडिओग्राफी सगळी जाता हें एक तेजें फळीदार आसा तें आमचे आदिवासी महिला मंचान बरो डिस्ट्रिब्यूट केला आनी तेका आमचे गोमंतक आनी पार्वती परिवारान तेका दिल्लो आसा ताका सुंदर जें जेवणाचें जें प्रदर्शन केल्लें आसा त्या सगळ्या भयणींचें हांव अभिनंदन करतां अत्यंत सुंदर अशें सुबक कलाकृती आमी म्हणपाक जाय ते मान्य केल्लें आसा आज अशे तरेच्या जेवणाचें सुद्दां आमकां जें आरोग्याक अत्यंत कॅमिकल फ्री जे खतम आसा जे भायले सारकें नासलें अशें जेवणाचें सुद्दां खूब अशे आमचे ट्युरिस्ट आसात ते पळयतात कोची संगम ह्या महिलांच्या ह्या महिलांनी सुद्दां फुडाकार घेवन ताका पळोवन आमचे आदर्श जाता हांगा आसा तुमी तेतून तुमी अशे तरेचे जेवणाचो सुद्दां उपक्रमाचेर सुद्दां तयारी करतली तुमकां एक ल्हानसो प्रोजेक्ट जाल्यार सुद्दां म्हाका दिसता जे अशें आज बऱ्या जेवणाच्या शहरांत जे कांय ट्युरिस्ट आसात तांकां सुद्दां बऱ्या पैकी तुमी जेवण दिवपाक शकतले आनी ते पॉप्युलर जावपाक शकता तशें तुमी करचे खरें जें सजेल आसलें तें सगळें रुचीक आसलें खूब सगळें ट्राय केलें परते परते ट्राय केलें हातांतलो चमचो हांवें शेवट पर्यंत म्हाजेच कडेन दवरिल्लो कित्याक आनी कितें खावचें पडटलें आनी कितें खावचें पडटलें आनी कितें खावचें पडटलें हें म्हजो सतत एक चालू आसलो इतकें तें सगळें बरें आसलें आतां ही स्पर्धा खरें म्हणजे म्हाका स्पर्धा आवडना स्पर्धा इतल्या खातीर आवडना की तूं कोणाक तरी नंबर दिवचो पडटा खरें म्हणजे जेन्ना सगळें बरें जाल्लें आसता तेन्ना कोणाक तरी प्रायज दिवचें पडटा आनी जी चव आसता अन्नाची ती बेश्टी मातशी तरी खंय योग्य तरी जाल्यार अशें दिसता म्हणजे तुमच्या तुमी केला वायट केलां म्हणून न्हू तें हांव कितें तरी एका ग्रेड करता हेका हांव बक्षीस दिता पयले दुसरे ठरयता म्हणून खरें म्हणजे जेन्ना हांवें सगळ्यांक प्रायज दिल्लें आसलें पण जो कोण खाल्ल्या मिठाक जाता ताका नमस्कार म्हणटा तेतूंत हांव मातसो थोडोसो आज नमस्कार धरला त्या सगळ्यांक म्हाका प्रायज दिवपाक सांगना पण इतकें तें सगळें बरें आसलें पण नाइलाज असो पण समजा फाल्यां जर म्हाका कोणी विचारलें किंवा थोड्या दिसांनी जर म्हाका विचारलें की पयलो नंबर कोणाचो येयलो दुसरो नंबर कोणाचो येयलो तिसरो नंबर कोणाचो येयलो म्हाका याद उरचिना म्हाका कितें याद उरतलें हांवें हें खाल्लेलें हें खाल्लेलें हें खाल्लेलें हें खाल्लेलें आनी हें खाल्लेलें
तितकेच म्हाका याद उरतली. तशेंच बऱ्या गजालींची तशीच याद उरता. ताका खंयचो नंबर उरलो मेळिल्लो, खंयचें ताका प्रायज मेळ्ळें हें याद उरना, हो म्हाजो अनुभव आसा. म्हणजे आमच्या नाटकांनी तशें जाता. हांव नाटकाच्या स्पर्धेंत सुद्दां भाग घेता. म्हाका 4 वर्सां पयलीं खंयचें नाटकाक प्रायज मेळ्ळें तें याद उरची ना, पण म्हाका खंयचें नाटक बरें पयलें तें याद उरतली. तशेंच आयज हांवें कितें बरें खाल्लां तें म्हाका सदांच याद उरतली. तुमच्या सगळ्यांचें खरें म्हणजे अन्नदाता भव तशी ह्या संस्कृतीका सगळ्या म्हणजे तेंच्यांनी सगळ्यांनी करून हाडलेले ते सगळ्या म्हजो विनम्र प्रणाम. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.